मोगळा जेजू, आमच्या काळजांनी तूं सदांच आसाय, वस्ती कोत्ताय आनी आतां तूं ह्या कोमया वरवीं आमच्या भितर जियेता आनी आमकां तूं घोटाय दिताय. ओत्मीक जेवण तूं जावन आसाय, पूण आमच्या मनाक आनी कुडीकूय तूं घोटाय दिताय, कित्याक तूं सगळेंच आमचें जिवीत जावन आसाय. आमकां तुवें पावलू भाशेन पातकांतली सुटका दिलेली आसाय आनी आमी भितरल्यान स्वतंत्रपणे जियोंक शकता. पूण आमचें आपलेपण आसा, ताका लागून आमी बोगोर बोगोर पातकान पडटा आनी ती मागीर संय जाता आनी संयेर पडल्या म्हणटच आमी तातूंतली मागीर भायर सरोंक आमकां कठीण जाता. हाका लागून ह्यो सगल्यो संयो पळय आसात आमच्यो पातकांच्यो, त्यो आमी तुजे सरशी हाडटा आनी जशे भशेन तुवें पावलूक ताच्या जिवितांतलो तुवें ताका भितर स्वतंत्र केलोय, कित्याक तो सुमूर्ती प्रमाणे आपलें जिवीत जियेतालो खरें, पूण सुमूर्त ताका आडावन दवरताली. तो एकदम कडक जाल्लो, शिस्ती प्रमाणे जियेतालो आनी दुसऱ्यांकूय तेच भाशेन तो वागयतालो. आनी ताका लागून ताणें पळयलें की दुसऱ्यांक सुमूर्त पाळिना म्हणून मारपाचें, बोणकुणींत घालपाचें हें ताणें बंद केलें. आनी तोच जेजूच्या मोगाचो कैदी जालो म्हणून हें आमी आयकलां, वाचलां आनी नियाळलां. आनी आतां जेजू आमचें जिवीत तुका तेच परी आमी भेटयता. आमी सगल्यांक आमच्या मागण्यांत दवरया. आख्ख्या संवसारांत आमची भाव भयणी आसात, तीं हेच भाशेन पातकाच्या गुलामपणांत जियेतात. तांचे मदीं भितरल्यान स्वतंत्रपण आजून येवंक ना. आमी खूब फाटीं सगळीं जाणां समजता की आमी स्वतंत्र आसा म्हणून, पूण आमकां आजून कळोंक ना, कित्याक आमी तुजे सरशी लागशिल्लो संबंद जोडून जियेना. पूण जेन्ना जियेता तेन्ना आमकां सगळे आमचे पातकी स्वयं कशे भशेन आमी आसा जियेता, उलयता, कोत्ता तें आमकां दिश्टी पडटा. हें सगळें जेजू आमी तुका तांचें जिवीत हेच भाशेन समर्पिता. त्याच बरोबर आमच्या कुटुंबाचें, आमचें कुटुंब मोगाचें कुटुंब. कितलो मोग काजारीच्या दिसा आसता, पूण वर्सां लोडटात ते प्रमाणे आमी जाणो कशे भाशेन हो मोग उणो जायत वता आनी आमी रागान भिरांतीन हे भाशेन आमचें जिवीत सारता. तर हें सगळें तांचें तूं काड म्हणून आमी तुजे कडेन मागता. जीं कोण आपल्या जल्माचो दीस संभ्रमतात, जीं कोण आपल्या काजाराचो दीस मनयतात, आनी ह्या सगळीं मागणी आमचे कडेन जीं मागलेलीं आसा ती सगळीं आमी हांगसर हाजीर करून तांचे पासून मागता. त्याच प्रमाणे आयज हांगसर हाजीर आसलेल्यां पासून आमी मागता, एकामेका पासून मागता. आमच्यो गरजो, आमचें खंयची दूख हें सगळें तुका भेटयता जेजू. सगळीं आतां आमी दोळे धांपून साश्टांगी भितरल्या भितर पडून जेजूच्या पांयांचेर आमची तकली लावया आनी हे भाशेन आमचें जिवीत ताका सगळ्यांत समर्पुया. गे दोनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलें तुवें म्हाका तें दिलां. तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणे तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. दोळे उक्ते करया. जेजूचेर ते आमी थिरावया, तिसऱ्या साक्रामेंताचेर लावया आनी ताची किरणां आमचें सगळें हळू हळू आमच्या दोळ्यांतल्यान कुडींत, मनांत, ओतम्यान, काळजांत शिरतात. तो अणभव आमी घेवया.
प्रत्येक सुस्कारांत जेजून आमी बरोवन येता जेजू जेजू म्हणून सगळें भितर आहा तितलें ताका समर्पीत रावया. हे परी आमचे दोळे ताचे थिरावन भितरल्यान तो आमकां नवसर घडोवन हाडटा तो अनुभव आमी घेवया. सतमानता देवाक देवा सर्वोपदेदार बापा स्वर्गा आणि पृथ्वीच्या रोषणारा आणि जेजू ख्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ सांबाळलो आंकवार मारीत थावन जल्मलो पोंस पिलाता काळ ताणें गोड सोंसले ताका खुर्सात जोडलो तो मेलो आनी ताका निखिपिलो तो मेल्ल्या मदीं देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सर्वोपदेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय थावन जिवे आनी मेल्ल्यांची मंजुरी करून येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्यांक कॅथोलिक होळी सोबे भक्तांचा एकतार पातकाची बक्षणी कुडीचे जेवणपण सासणांचे जिवीत आमेन. भावार्थ बोरवासो प्रिती मोग हे तीन आत्मीक गूण आमचे सवेंक अदीक खोलायेन आमी जियोनच्याक सायबीण माय कडेन बागेवंत फ्रांसीस शेवेर कडेन बागेवंत इनासा कडेन सांत जुजेबाजो कडेन आनी सगळ्या सांता भक्ता कडेन मागया आमकां तांचे भाशेन जेजूच्या एकवटान आमचें जिवीत ताचे थिरावन जिवच्याक. आमचे बापा सुर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो इराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळयेंत पडूंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. मान बरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचताय सावस्या मध्ये सुदयन सुदोच पोच जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापल्यां खातीर नोंदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचताय सावस्या मध्ये सुदयन सुदोच पोच जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापल्यां खातीर नोंदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचताय सावस्या मध्ये सुदयन सुदोच पोच जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापल्यां खातीर नोंदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आनी आता आनी सदां सदांकाल आमेन. पांच संतोसाचे मिस्तेर पयलो संतोसाचो मिस्तेर आंकवार मारयेक गाब्रिएल दुता वरवीं जेजू जल्माचो आसा म्हूण कळीत जाता. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो इराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळयेंत पडूंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मुरे कृपेन बोलिल्ले सर्वेस पो तुज्या ताय आसा ओस्तऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये बापाच्या खातीर नोंदी कर आता आनी आमच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलिल्ले सर्वेस पो तुज्या ताय आसा ओस्तऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये बापाच्या खातीर नोंदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलिल्ले सर्वेस पो तुज्या ताय आसा ओस्तऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये बापाच्या खातीर नोंदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलिल्ले सर्वेस पो तुजे ताय आसा ओस्तऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये बापाच्या खातीर नोंदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलिल्ले सर्वेस पो तुजे ताय आसा ओस्तऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये बापाच्या खातीर नोंदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन.
नमान मुरे कृपेन बोलिल्ली सर्वेस पो तुझे ताय आसा ओस्तऱ्या मध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माये आमच्या पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलिल्ली सर्वेस पो तुझे ताय आसा ओस्तऱ्या मध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू भाग्यवती भाग्यवती मरिये देवाची माये आमच्या पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलिल्ली सर्वेस पो तुझे ताय आसा ओस्तऱ्या मध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माये आमच्या पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलिल्ली सर्वेस पो तुझे ताय आसा ओस्तऱ्या मध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माये आमच्या पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलिल्ली सर्वेस पो तुझे ताय आसा ओस्तऱ्या मध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माये आमच्या पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदा सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भोगोस आमकां आमची पतकां निवार आमकां येवपाच्यो जांतली वर्सुका सगळ्या सगळ्या गरज आसलेल्यांक. दुसरो संतोसाचो मिस्तेर मारिया एलिझाबेथीक मेळूंक वेता आनी तिची सेवा करता. ल्यूक 1:41-42. एलिझाबेथीन मारियेचें नोमान आयकुना फुडें कुसव्यांत आसलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान बोल्ली आनी व्हडल्या तळ्यान उदगारून तिणें म्हणलें, वस्तुरे मदें सुभागी तूं आनी सुभागी तुजे कुशीचें फळ. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो रायज जायत आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक कुशतां तशेंच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा ओस्तुऱ्या मध्ये तूं सदो आनी सदोय तुजो पूज जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माये आमच्या पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या वेळार. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा ओस्तुऱ्या मध्ये तूं सदो आनी सदोय तुजो पूज जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माये आमच्या पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या वेळार. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा ओस्तुऱ्या मध्ये तूं सदो आनी सदोय तुजो पूज जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माये आमच्या पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या वेळार. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा ओस्तुऱ्या मध्ये तू सदो आनी सदोय तुजो पूज जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माये आमच्या पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या वेळार. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा ओस्तुऱ्या मध्ये तू सदो आनी सदोय तुजो पूज जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माये आमच्या पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या वेळार. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा ओस्तुऱ्या मध्ये तू सदो आनी सदोय तुजो पूज जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माये आमच्या पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या वेळार. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा ओस्तुऱ्या मध्ये तू सदो आनी सदोय तुजो पूज जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माये आमच्या पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या वेळार. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा ओस्तुऱ्या मध्ये तू सदो आनी सदोय तुजो पूज जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माये आमच्या पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या वेळार. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा ओस्तुऱ्या मध्ये तू सदो आनी सदोय तुजो पूज जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माये आमच्या पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या वेळार. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा ओस्तुऱ्या मध्ये तू सदो आनी सदोय तुजो पूज जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माये आमच्या पाप्यां खातीर विनंती कर
आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदां आमेन. ओ म्हज्या बापाच्या जेजू उगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां येवपाची जावजांतली वर सरकार सोंपल्या आत्म्याक बोगरून चड गरज आसलेल्या. तिसरो संतोषाचो मिस्तेर बेल्या नोगरान दुर्बळपणान जेजू जल्मता ल्यूक 2:7 आनी तिणेन आपल्या मालगोड्या पुताक जल्म दिलो आनी तांकां खाणावळींत स्वात नासली देखून तिणें ताका फाळ्यांनी गुटलावन खावणेंत दवरलो. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावन तुजें राज आमकां येवन तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावन आमचो दिसपट्टो इस्रायेल आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाकाय पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. नमान मरे कृपे बोलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा अस्त्र्या मध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमच्या पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपे बोलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा अस्त्र्या मध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमच्या पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपे बोलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा अस्त्र्या मध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमच्या पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपे बोलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा अस्त्र्या मध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमच्या पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपे बोलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा अस्त्र्या मध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमच्या पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपे बोलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा अस्त्र्या मध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमच्या पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपे बोलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा अस्त्र्या मध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमच्या पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपे बोलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा अस्त्र्या मध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमच्या पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपे बोलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा अस्त्र्या मध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमच्या पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपे बोलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा अस्त्र्या मध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमच्या पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बोगूस आमकां आमची पातकां निवार आमकां येवपणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सोंपल्या आत्म्याक बोगरून चड गरज आसलेल्या. चवथो संतोषाचो मिस्तेर जेजूक देव मंदिरान भेटयतात ल्यूक 2:22. मोइजेसाची सुमूर्ती प्रमाणे तांचे शुद्धी करपाचे दीस भरले तेन्ना योद समोर पोंग बाळका जेजूक जेरुजल्याक व्हेलो. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस्पो तुज्या तेंसा उसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदोयचो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाची माय आमच्या पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन.
नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तैसा उसरामध्ये तू सोदो आणि सदोय जापू जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तैसा उसरामध्ये तू सोदो आणि सदोय जापू जेजू भगवती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तैसा उसरामध्ये तू सोदो आणि सदोय जापू जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तैसा उसरामध्ये तू सोदो आणि सदोय जापू जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तैसा उसरामध्ये तू सोदो आणि सदोय जापू जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तैसा उसरामध्ये तू सोदो आणि सदोय जापू जेजू भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तैसा उसरामध्ये तू सोदो आणि सदोय जापू जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तैसा उसरामध्ये तू सोदो आणि सदोय जापू जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तैसा उसरामध्ये तू सोदो आणि सदोय जापू जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा पुत्रा आणि पवित्र आत्म्या आदी आता आणि सदा सदाकाल आमेन. ओ म्हज्या मगाच्या जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां यमपणांतल्या उज्यांतली ओ सौकार सगळ्यात्म्यांक करून चड गरज आसलेल्यांक. पांचवो संतोषाचो मिस्तेर जेजूक देव मंदिरांत रावता. ल्यूक 2:40-6 आनी 3 दिसां उपरांत तो तांकां देव मंदिरांत मेळ्ळो. शास्त्रां मदीं बसून तो तांचें आयकतालो आनी तांकां विचार करीत आसलो. आमचे अफवा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी गोशी जशी स्वर्गार आसता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलवले सरस्पर तुझ्या ताई हा उस्त्र्या मदीं तूं सोदो आनी तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माये आमी पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या वेळार आमेन. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सरस्पर तुझ्या ताई हा उस्त्र्या मदीं तूं सोदो आनी तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माये आमी पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सरस्पर तुझ्या ताई हा उस्त्र्या मदीं तूं सोदो आनी तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माये आमी पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सरस्पर तुझ्या ताई हा उस्त्र्या मदीं तूं सोदो आनी तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सरस्पर तुझ्या ताई हा उस्त्र्या मदीं तूं सोदो आनी तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सरस्पर तुझ्या ताई हा उस्त्र्या मदीं तूं सोदो आनी तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सरस्पर तुझ्या ताई हा
स्त्रियांमध्ये तू शोधो आणि तुझा पूत जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यांका खातीर कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मलले सरस पोर तुझ्या ताई स्त्रियांमध्ये तू शोधो आणि तुझा पूत जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यांका खातीर कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मलले सरस पोर तुझ्या ताई स्त्रियांमध्ये तू शोधो आणि तुझा पूत जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यांका खातीर कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मलले सरस पोर तुझ्या ताई स्त्रियांमध्ये तू शोधो आणि तुझा पूत जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यांका खातीर कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बापा आणि पुत्र आणि पवित्र आत्मे आदी आता आणि सदा आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू उगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणातल्या उज्यांतली वर्सुका सुर्यात्म्या उकरून चड असलेल्या पान 190 आणि 3 आर 30 आणि 1 चौथो कोडवो घेवया आमी. उंड्या रुपान लिपोल्या सोरीच्या राया. उंड्या रुपान लिपलोल्या सोरीच्या राया. आच्या बोडल्या मेळसलोल्या मोगाची कोणा आज्या बोडल्या मेळसलोल्या काळान ओळखू आमी तुझ्या मोगाची कोणा. 5 उजवाडाचे मिस्तेर. पयलो उजवाडाचो मिस्तेर जॉर्दान नदीन जेजूचें स्नान. मातयो 3:16-17. जेजू स्नान घेवन उदकांत तो भायर सरून येना फुडें ओवचितूचर गुगळ्ळो आनी देवाचो आत्मा आपणाचेर पारवो कसो दिवन येता तो ताणें देखलो आनी अकस्मात स्वर्गावेलो एक ताळो असो गाजलो. ओ म्हजे उपुरबायेचो पूत, ताचेर आसा म्हजें दादोसपण. आमच्या पजाना तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी दशी सर्गात जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पुडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार. नमोन मरे कृपेन बोलले सरेस पोज येते हांव उचऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदैचो भाग्यवती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर ती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमोन मरे कृपेन बोलले सरेस पोज येते हांव उचऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदैचो भाग्यवती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर ती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमोन मरे कृपेन बोलले सरेस पोज येते हांव उचऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदैचो भाग्यवती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर ती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमोन मरे कृपेन बोलले सरेस पोज येते हांव उचऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदैचो भाग्यवती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर ती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमोन मरे कृपेन बोलले सरेस पोज येते हांव उचऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदैचो भाग्यवती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर ती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमोन मरे कृपेन बोलले सरेस पोज येते हांव उचऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदैचो भाग्यवती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर ती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमोन मरे कृपेन बोलले सरेस पोज येते हांव उचऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदैचो
पूज्य जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमोन मरे कृपेन बोलले सरे स्पोज येते हा दुसऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदोईचा पूज्य जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमोन मरे कृपेन बोलले सरे स्पोज येते हा दुसऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदोईचा पूज्य जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मय बापा आणि पुत्रा आणि पवित्र आत्म्या आदी आता आनी सदा सदाकाल आमेन. ओ मोठ्या मोगाच्या जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां यमपणांतल्या ओजांतली वर्सां सगळ्या आत्म्यांक भोगून चड गरज आसलेल्यांक. दुसरो उजवाडाचो मिस्तेर काना गांवांत लग्न वस्त्र्यान जेजूची आप परगोटणी जो हांव 2, 4 ते 6 जेजून तिका म्हणलें अस्तरे तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडलां म्हजो वेळ आजून पावंक ना. ताच्या आवयन चाकरांक म्हणलें तो सांगीत तितलें तुमी करात. थंय जुद्यांचे शुद्धी करपाचे रिती प्रमाणे फातरांची 6 दोणां आसलीं. दर एकान 4 ते 6 कळसे जाताले. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बुशेतांव तशीच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बोलले सर्व स्पोर तुजे थंय हा अस्तर्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आमी पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सर्व स्पोर तुजे थंय हा अस्तर्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सर्व स्पोर तुजे थंय हा अस्तर्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा आमी पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सर्व स्पोर तुजे थंय हा अस्तर्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सर्व स्पोर तुजे थंय हा अस्तर्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आमी पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सर्व स्पोर तुजे थंय हा अस्तर्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आमी पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सर्व स्पोर तुजे थंय हा अस्तर्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आमी पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सर्व स्पोर तुजे थंय हा अस्तर्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आमी पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सर्व स्पोर तुजे थंय हा अस्तर्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सर्व स्पोर तुजे थंय हा अस्तर्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मय बापा पुत्राक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां यमपणांतल्या ओजांतली वर स्वर्गार सगळ्या आत्म्यांक भोग करून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो उजवाडाचो मिस्तेर देवाच्या राज्याची परगोटणी मार्कू 1:14 ते 15. जुआवांक धरून कैदी केल्या उपरांत जेजू गालिलियाक गेलो. थंय तो देवाच्या राज्याचे शुभ वर्तमान अशें परगोटूंक लागलो. नेमलेलो काळ भरलो आनी देवाचें राज येवचें जालें. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव
तशीच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेक पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलेली सर्वीस पोरचे ताई साव स्त्र्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझा पूज येसू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेली सर्वीस पोरचे ताई साव स्त्र्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझा पूज येसू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेली सर्वीस पोरचे ताई साव स्त्र्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझा पूज येसू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेली सर्वीस पोरचे ताई साव स्त्र्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझा पूज येसू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेली सर्वीस पोरचे ताई साव स्त्र्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझा पूज येसू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेली सर्वीस पोरचे ताई साव स्त्र्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझा पूज येसू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेली सर्वीस पोरचे ताई साव स्त्र्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझा पूज येसू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेली सर्वीस पोरचे ताई साव स्त्र्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझा पूज येसू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेली सर्वीस पोरचे ताई साव स्त्र्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझा पूज येसू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Moima Bapak kani puta kani pobitatmea. आदि आता आणि सदा सदाकाळ आमेन. ओ मोठ्या बापाचे जेजू बोगो आमची पातका निवार आमकां यमकोणांतल्यो जांतली वो सरकार सगल्या आत्म्याक वो करून चड गरज आसलेल्यांक. चवथो उजवाडाचो मिस्तेर जेजूचें रुपांतर ल्यूक 9:29 आनी मागणें कोत्ता आसतना ताचे मुखामोलाचें रूप बदल्लें आनी ताची न्हेसोण लुकलुकीत धवी फूल जाली. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन तूं बोलले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा, अस्तोऱ्यामध्ये तूं सदव आनी सदैव तुजो पूज येसू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमकां पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन तूं बोलले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा, अस्तोऱ्यामध्ये तूं सदव आनी सदैव तुजो पूज येसू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमकां पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन तूं बोलले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा, अस्तोऱ्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज येसू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमकां पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन तूं बोलले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा, अस्तोऱ्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज येसू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन तूं बोलले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा, अस्तोऱ्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज येसू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन तूं बोलले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा, अस्तोऱ्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज येसू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन तूं बोलले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा,
अस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूज जेजू भगवती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन तू बोलले सर्वेस्पर तुझे थाय आसा अस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूज जेजू भगवती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन तू बोलले सर्वेस्पर तुझे थाय आसा अस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूज जेजू भगवती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर खातीर विनंती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन तू बोलले सर्वेस्पर तुझे थाय आसा अस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूज जेजू भगवती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदा सदाकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां येवपांतल्यो जांतली वर्सोदा सगळ्यो आत्म्यांक भोग करून चड गरज आसलेल्यांक. पांचवो उजवाडाचो मिस्तेर मिसाच्या बलिदानाची स्थापनी ल्यूक 22:19-20. जेजून उंडो घेतलो देवाक दिनवासून तो मोडलो तो तांकां दिलो आनी म्हणलें ही म्हजी कूड हांवें ती तुमचे पासत समोर पुंची आसा म्हजो उगडास काडून अशेंच तुमी करात. तेच परी जेवण जातूच ताणें पात्र घेवन म्हणलें हें पात्र म्हज्या रोगतान नवो करार हे म्हजें रगत तुमचे पासत हांवें वारोवचें आसा. आमच्या पासर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेक पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस्पोर जेताय सावस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस्पोर तुझ्या ताय सावस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू भगवती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस्पोर तुझ्या ताय सावस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस्पोर तुझ्या ताय सावस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस्पोर तुझ्या ताय सावस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस्पोर तुझ्या ताय सावस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस्पोर तुझ्या ताय सावस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस्पोर तुझ्या ताय सावस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस्पोर तुझ्या ताय सावस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस्पोर तुझ्या ताय सावस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या आदी आता आणि सदा सदाकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां येवपांतल्यो जांतली वर्सोदा सगळ्यो आत्म्यांक भोग करून चड गरज आसलेल्यांक. पान 192 आर 30 7वो कडवो घेवया. प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू
जेजू आमच्या प्रभू जेजू फुलं भोंगे फुलया तुझ्या मोगान पेटत आमची काळजां ससनांक गाजून आमची आर्गां गितां प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू 5 दुखीचे मिस्तेर पयलो दुखीचो मिस्तेर गेत्सेमनी मोळ्यान जेजू मागणें कोत्ता ल्यूक 22:44 ते 40:5 आनी सगळोच कळवळोन अदीक उत्सुकतायेन तो मागणें करीत आसलो आनी दोनीर गळटल्या रोगताच्या दाट थेंबे वरी जालो ताचो घाम आनी मागणें कोत्तूत शिश्या सुश्री उठून ये जाल्यार ते खोंतीन न्हिदलोले ताका मेळ्ळे आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो आयज आयज आमकां आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बक्षिस आनी आमकां कांय पडूं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार न मान मरे तूं कुरपेन बोललेले सोरेस्पो तुज्या तांय आसा वस्तुऱ्यां भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू भगाती बरे देवाची माये आपापल्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन न मान मरे तूं कुरपेन बोललेले सोरेस्पो तुज्या तांय आसा वस्तुऱ्यां भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू भगाती बरे देवाची माये आपापल्या खातीर कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन न मान मरे तूं कुरपेन बोललेले सोरेस्पो तुज्या तांय आसा वस्तुऱ्यां भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू भगाती बरे देवाची माये आपापल्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन न मान मरे तूं कुरपेन बोललेले सोरेस्पो तुज्या तांय आसा वस्तुऱ्यां भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन न मान मरे तूं कुरपेन बोललेले सोरेस्पो तुज्या तांय आसा वस्तुऱ्यां भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन न मान मरे तूं कुरपेन बोललेले सोरेस्पो तुज्या तांय आसा वस्तुऱ्यां भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू भगाती बरे देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन न मान मरे तूं कुरपेन बोललेले सोरेस्पो तुज्या तांय आसा वस्तुऱ्यां भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू भगाती बरे देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन न मान मरे तूं कुरपेन बोललेले सोरेस्पो तुज्या तांय आसा वस्तुऱ्यां भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन न मान मरे तूं कुरपेन बोललेले सोरेस्पो तुज्या तांय आसा वस्तुऱ्यां भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू भगाती बरे देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन न मान मरे तूं कुरपेन बोललेले सोरेस्पो तुज्या तांय आसा वस्तुऱ्यां भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नुत बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदांकाल आमेन ओ म्हज्या मुखाची जेजू भुगोसान आमची पातकां निवार आमकां परतल्या उज्यांतली वर्सुकाची बोकरून दुसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्यो मस्कऱ्यो कोत्तात जो हांव 19:1 तेन्ना पिलातान जेजूक धरून ताची जेरबोण मारूंक लायले आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरिये कृपेन बोलेले सोरेस्पो तुजे टाय आसा
ओसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू भगवती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यांखातीर कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरिये कृपेन बोलिले सर्वेस्पो तुझे टाय आसा ओसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू भगवती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यांखातीर कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलिले सर्वेस्पो तुझे टाय आसा ओसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू भगवती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यांखातीर कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलिले सर्वेस्पो तुझे टाय आसा ओसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू भगवती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यांखातीर कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलिले सर्वेस्पो तुझे टाय आसा ओसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू भगवती मरिये देवाची माये आणि पाप्यांखातीर कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलिले सर्वेस्पो तुझे टाय आसा ओसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू भगवती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यांखातीर कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलिले सर्वेस्पो तुझे टाय आसा ओसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू भगवती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यांखातीर कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलिले सर्वेस्पो तुझे टाय आसा ओसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू भगवती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यांखातीर कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलिले सर्वेस्पो तुझे टाय आसा ओसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू भगवती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यांखातीर कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलिले सर्वेस्पो तुझे टाय आसा ओसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू भगवती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यांखातीर कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदां आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणाच्या उज्यांतली वर्सगा सगळ्यो आत्म्या बो करून सोड. तिसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्या माथ्यार कांट्याचो मुकुट घालतात. माथ्येव 27, 28 ते 29. तेन्ना राजपाल्याच्या सैनिकांनी जेजूक राज निवासांत व्हेलो. ताचे भोंवती सगळीं पलतून एकठांय केली. ताची वस्त्रां काडून ताचेर एक धाकटें तांबडें लाल आवरण घालें आनी कांट्याचो एक मुकुट विणून ताच्या माथ्यार घालो. ताच्या उजव्या हातान एक बडी दिली. ताचे मुखार दिमी मोडून ताका केंडूंक ते म्हणटाले, जुदेवांचे राजा नोमान तुका. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायज आमकां येवं, तुझे कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायक आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां त्राणेंत पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमन मरे कृपेन बोलिल्ले सोरेस्पो तुझे ताय आसा, उस्रामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलिल्ले सोरेस्पो तुझे ताय आसा, उस्रामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलिल्ले सोरेस्पो तुझे ताय आसा, उस्रामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलिल्ले सोरेस्पो तुझे ताय आसा, उस्रामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलिल्ले सोरेस्पो तुझे ताय आसा, उस्रामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलिल्ले सोरेस्पो तुझे ताय आसा,
उस्रामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू भगवती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिल्ले सोरेस पो तुझे तायेसा उस्रामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू भगवती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिल्ले सोरेस पो तुझे तायेसा उस्रामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू भगवती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिल्ले सोरेस पो तुझे तायेसा उस्रामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू भगवती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिल्ले सोरेस पो तुझे तायेसा उस्रामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू भगवती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा आणि पुत्रा आणि पवित्र आत्म्या आदी आता आनी सदा सदा काळ आमेन. ओ मोगच्या जेजू बोगोस आमकां पातका निवारण कायमच्या अंजली वर स्वर्गात सगळ्या आत्म्यांक वो करून चड बरो जालेलो. चवथो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्या खांद्यार खुरीस दितात जो हांव 1917 आनी ताणें आपलो खुरीस व्हांवून कोट्ट्याचे म्हणलेल्या जाग्यार वचूंक भायर सरलो. ह्या जाग्याचें नांव आरामायक भाशेन गोलगोथा. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायक आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक दोशिता तशीच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेत पोर तुजे सवें आसा वस्तुऱ्या मध्ये तूं सदो आणि सदो तुजो पूत जेजू भगवती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेत पोर तुजे सवें आसा वस्तुऱ्या मध्ये तूं सदो आणि सदो तुजो पूत जेजू भगवती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेत पोर तुजे सवें आसा वस्तुऱ्या मध्ये तूं सदो आणि सदो तुजो पूत जेजू भगवती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेत पोर तुजे सवें आसा वस्तुऱ्या मध्ये तूं सदो आणि सदो तुजो पूत जेजू भगवती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेत पोर तुजे सवें आसा वस्तुऱ्या मध्ये तूं सदो आणि सदो तुजो पूत जेजू भगवती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेत पोर तुजे सवें आसा वस्तुऱ्या मध्ये तूं सदो आणि सदो तुजो पूत जेजू भगवती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेत पोर तुजे सवें आसा वस्तुऱ्या मध्ये तूं सदो आणि सदो तुजो पूत जेजू भगवती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेत पोर तुजे सवें आसा वस्तुऱ्या मध्ये तूं सदो आणि सदो तुजो पूत जेजू भगवती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेत पोर तुजे सवें आसा वस्तुऱ्या मध्ये तूं सदो आणि सदो तुजो पूत जेजू भगवती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेत पोर तुजे सवें आसा वस्तुऱ्या मध्ये तूं सदो आणि सदो तुजो पूत जेजू भगवती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदा सदा काळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू बोगोस आमकां आमची पातकां
निवार आमच्या उज्यांतली वर्सभर सगळ्या आत्म्यांक बो करून जातल्या. पांचवो दुखीचो मिस्तेर जेजू खुर्सार मोत्ता. ल्यूक 23:40 आनी व्हडल्यान आरडून जेजून म्हणलें, बापा तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो, अशें म्हणून ताणें प्राण सोडलो. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो आसपावतो गिरायक आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशीच आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलेली सर्वीस पोरचे ताई साव, स्त्रेमोदे तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये, आमकां पाप्यांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलेली सर्वीस पोरचे ताई साव, स्त्रेमोदे तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये, आमकां पाप्यांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलेली सर्वीस पोरचे ताई साव, स्त्रेमोदे तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये, आमकां पाप्यांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलेली सर्वीस पोरचे ताई साव, स्त्रेमोदे तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये, आमकां पाप्यांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलेली सर्वीस पोरचे ताई साव, स्त्रेमोदे तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये, आमकां पाप्यांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलेली सर्वीस पोरचे ताई साव, स्त्रेमोदे तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये, आमकां पाप्यांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलेली सर्वीस पोरचे ताई साव, स्त्रेमोदे तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये, आमकां पाप्यांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलेली सर्वीस पोरचे ताई साव, स्त्रेमोदे तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये, आमकां पाप्यांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलेली सर्वीस पोरचे ताई साव, स्त्रेमोदे तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये, आमकां पाप्यांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, आदी आतां आनी सदा सदाकाळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू, भोगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणाच्या उज्यांतली, वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसलेल्यांक. पान 180 आनी 8 आर 24 चवथो कडवो घेवया. क्रिस राजवट चलो गावा गावांनी, क्रिस्ताक फोन करून आमच्या रस्त्यांनी, क्रिस्ताक करून शेतां बाटांनी, क्रिस्ताक लोबावलो दोंगरांनी, क्रिस्त विराट करून शेतां बाटांनी, क्रिस्ताक लोबावलो पांच सोरकाचे मिस्तेर. पयलो ओरकाचो मिस्तेर आपल्या मरणा उपरांत तिसऱ्या दिसा जेजू जिवंत जाता. मार्कू 16:6. पूण ताणें म्हणलें, भियो नाकात, खुर्सार मारलेले नासरतकार जेजूक तुमी सोदतात. देवान ताका पुनो जिवन केलो, तो हांगा ना, ताका दवरलेली ती स्वात पळयात. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपतो गिरायक आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशीच आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलेले सरेस्पोर तुजे ताई आसा, स्त्रियां मदें तूं सोदो
आनी सदो तुजो पुच्छे येसू भगवती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सोरेस्पोर तुझे टाय आसा श्रेयामध्ये तू सोदो आनी सदो तुजो पुच्छे येसू भगवती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सोरेस्पोर तुझे टाय आसा श्रेयामध्ये तू सोदो आनी सदो तुजो पुच्छे येसू भगवती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सोरेस्पोर तुझे टाय आसा श्रेयामध्ये तू सोदो आनी सदो तुजो पुच्छे येसू भगवती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सोरेस्पोर तुझे टाय आसा श्रेयामध्ये तू सोदो आनी सदो तुजो पुच्छे येसू भगवती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सोरेस्पोर तुझे टाय आसा श्रेयामध्ये तू सोदो आनी सदो तुजो पुच्छे येसू भगवती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सोरेस्पोर तुझे टाय आसा श्रेयामध्ये तू सोदो आनी सदो तुजो पुच्छे येसू भगवती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सोरेस्पोर तुझे टाय आसा श्रेयामध्ये तू सोदो आनी सदो तुजो पुच्छे येसू भगवती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सोरेस्पोर तुझे टाय आसा श्रेयामध्ये तू सोदो आनी सदो तुजो पुच्छे येसू भगवती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सोरेस्पोर तुझे टाय आसा श्रेयामध्ये तू सोदो आनी सदो तुजो पुच्छे येसू भगवती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळा महिमा आमेन. बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदा सदाकाळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां परमच्या उज्यांतली वर्सांक स्वर्गारोर भोग करून चोरगरज असलेल्यान दुसरो ऑर्काचो मिस्तेर 40 दीस आपल्या शिश्यांक दिसती पडल्या उपरांत जेजू स्वर्गात चडटा. मार्को 16:19 आनी सोमयान जेजून तांचे कडेन उलोवन सोंपयतूच देवान ताका वयर स्वर्गार उबारून व्हेलो. थंय तो देवाच्या उजव्याक बसला. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवंक तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बलेले सर्वेस पोच जेताय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पुच्छे येसू. भगवती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमान बरे कृपेन बलेले सर्वेस पोच जेताय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पुच्छे येसू. भगवती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमान बरे कृपेन बलेले सर्वेस पोच जेताय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पुच्छे येसू. भगवती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमान बरे कृपेन बलेले सर्वेस पोच जेताय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पुच्छे येसू. भगवती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमान बरे कृपेन बलेले सर्वेस पोच जेताय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पुच्छे येसू. भगवती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमान बरे कृपेन बलेले सर्वेस पोच जेताय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पुच्छे येसू. भगवती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमान बरे कृपेन बलेले सर्वेस पोच जेताय आसा
ओस्ट्रामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पुचे येसू बगेटी मरे देवाचे माये आपापल्या हाती नक्की कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमानवरे गुडपेन बलेले सर्वेस पोत जतायसा ओस्ट्रामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पुचे येसू बगेटी मरे देवाचे माये आपापल्या हाती नक्की कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमानवरे गुडपेन बलेले सर्वेस पोत जतायसा ओस्ट्रामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पुचे येसू भगवंती मरे देवाचे माये आपापल्या हाती नक्की कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमानवरे गुडपेन बलेले सर्वेस पोत जतायसा ओस्ट्रामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पुचे येसू भगवंती मरे देवाचे माये आपापल्या हाती नक्की कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या आदि आता आणि सदा सदाकाळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भोगोस आमची पातका निवार काळपणाच्या ओजांतली वर सगळ्या संसारार बोकरून चोर बरोस असलेल्या. तिसरो अर्काचो मिस्तेर जेजून बसायल्लो पवित्र आत्मो 50व्या दिसा पयले पवित्र सभेचेर देंवता. दोन दुतांचो इतिहास 2:2. औचितूत झणझणीत वारे सारको सर्गावेलो एका आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान तें आसलें तें आख्खें घर भरलें. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जाव, तुझे रायज आमकां येव, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जाव. आमचो दिसपतो गिराय सायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन भरलोले सर्वेस पोर तुजे तयासा वस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूजेच. भगवंती मरे देवाचे माये आपापल्या हाती नक्की कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलोले सर्वेस पोर तुजे तयासा वस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूजेच. भगवंती मरे देवाचे माये आपापल्या हाती नक्की कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलोले सर्वेस पोर तुजे तयासा वस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूजेच. भगवंती मरे देवाचे माये आपापल्या हाती नक्की कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलोले सर्वेस पोर तुजे तयासा वस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूजेच. भगवंती मरे देवाचे माये आपापल्या हाती नक्की कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलोले सर्वेस पोर तुजे तयासा वस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूजेच. भगवंती मरे देवाचे माये आपापल्या हाती नक्की कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलोले सर्वेस पोर तुजे तयासा वस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूजेच. भगवंती मरे देवाचे माये आपापल्या हाती नक्की कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलोले सर्वेस पोर तुजे तयासा वस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूजेच. भगवंती मरे देवाचे माये आपापल्या हाती नक्की कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलोले सर्वेस पोर तुजे तयासा वस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूजेच. भगवंती मरे देवाचे माये आपापल्या हाती नक्की कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलोले सर्वेस पोर तुजे तयासा वस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूजेच. भगवंती मरे देवाचे माये आपापल्या हाती नक्की कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलोले सर्वेस पोर तुजे तयासा वस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूजेच. भगवंती मरे देवाचे माये आपापल्या हाती नक्की कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदि आता आणि सदा सदाकाळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणाच्या ओजांतली वर स्वर्गार वो करून चड गरज असलेल्या. चवथो अर्काचो मिस्तेर मारयेक देव कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार वता. जुडीत 13:18. म्हजे दुये संवसारांतल्या सगळ्या वस्तुऱ्यां भितर बोवड त्या सर्वेस्वराचो आशिर्वाद तुजेर पडूं.
आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें रायज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन भरले सरस्पक्षताय आसा वस्त्रेमध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भगवती बरे देवाची माये आपापल्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सरस्पक्षताय आसा वस्त्रेमध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भगवती बरे देवाची माये आपापल्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सरस्पक्षताय आसा वस्त्रेमध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सरस्पक्षताय आसा वस्त्रेमध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सरस्पक्षताय आसा वस्त्रेमध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सरस्पक्षताय आसा वस्त्रेमध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सरस्पक्षताय आसा वस्त्रेमध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सरस्पक्षताय आसा वस्त्रेमध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सरस्पक्षताय आसा वस्त्रेमध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सरस्पक्षताय आसा वस्त्रेमध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आतां आनी सदांच नाकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणाच्या उच्यांतली स्वर्गार भोव करून चड गरज आसलेल्यान. पांचवो ऑर्काचो मिस्तेर आंकवार मारयेक देव स्वर्गा आनी संवसाराची राणी कोत्ता. प्रकाशनी 12:1. तेन्ना वयर स्वर्गार एक विचित्र खुणां दिश्टी पडली. सुर्याच्या पोरजोळान न्हेसलेली एक बायल तिच्या पांयां तोडा आसलो चंद्रीम आनी तिच्या माथ्यार 12 नखेत्रांचो मुकुट. आमचे बाप्पा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरयले सर्वेस्पोर्च ठाय आसा अस्त्रा मदें सुदैवन सुदैवचो पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरयले सर्वेस्पोर्च ठाय आसा अस्त्रा मदें सुदैवन सुदैवचो पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरयले सर्वेस्पोर्च ठाय आसा अस्त्रा मदें सुदैवन सुदैवचो पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरयले सर्वेस्पोर्च ठाय आसा अस्त्रा मदें सुदैवन सुदैवचो पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरयले सर्वेस्पोर्च ठाय आसा अस्त्रा मदें सुदैवन सुदैवचो पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरयले सर्वेस्पोर्च ठाय आसा अस्त्रा मदें सुदैवन सुदैवचो पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलेले सर्विस पोचताय सावस्त्रमदन सुदन सुदोच पूज जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलेले सर्विस पोचताय सावस्त्रमदन सुदन सुदोच पूज जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलेले सर्विस पोचताय सावस्त्रमदन सुदन सुदोच पूज जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलेले सर्विस पोचताय सावस्त्रमदन सुदैवन सुदैवच पूज जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रोत्म्याक आदी आता आणि सदा सदांकाळ आमेन. ओ म्हज्या ओ म्हज्या मोगाची आमच्या जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणाच्या उज्यांतली वो सरकार होम्या वो करून चड गरज असलेल्या थोड्यो घडयो ओगेपणांत सारया ह्या मागण्याचे फळ आमचे सोबे अदीक आमी अणभवया जेजू सारकी अदीक जावन आमचें जिवीत सारूंक हो वेळ ताका दिनवासण्यांत सारुया. आमी सगळे मागलां तितलें आमकां मेळ्ळें म्हणून एक खात्रींत आमी आतां सायबीण मांय कडेन आनिकूय विनंती करया म्हणया. नमान राणे काकुळचे माये तूंच के आमचें जिवीत अमृत आनी बरवासो आमी परदेशी वेची बाळकां तुका उलो मारता ह्या दुखाच्या कोंडान सुस्कार सोडून रुदन करून माये तुका प्रार्थना. आमचे दोळ्याचे रात्री तुजी काकुळची नदर घाल तू कोणवाळे आनी मोगाळ तुलो बांकवार मारये ह्या परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. भाग्यवान देवाचे माये आमचे खातीर माग जेजून वासायला ते आमकां फाव जावच्या. मागुया. देवा एकल्याच तुज्या पुतान आपल्या जिविता मोरणा आनी पुनर्जीवणपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकूट जोडलो. भाग्यवंती आंकवार मरेचे भोव पवित्र रुजाचे मिस्तेर आमी नियाळटाव ताणें तातूंत आटापलेलें आसा ताची देख घेवशी आनी बसायलेलें आसा तें आमकां मेळोशी कोर म्हूण मागता त्याच आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. उगडास कोर ए बो कोणवाळे आंकवार मारये केन्नाच आयकूंक ना कोणूय येतल्या तुज्या गोपांत मागतल्यांक तुजी मदत आनी सोदतल्यांक तुजो आदार तुवें आलासरो दिनासतना उरलो म्हणून. पातयेवन ह्या बरवाशार हांव येता तुजें विंगे ते आंकवारी म्हजे माये हांव येता तुजे सोरशीं तुजे मुखार उबो जाता. हांव पातकी आनी दुखीवंत ए देवाचे पुताचे माये बेपरवा करूं नाका म्हज्या मागण्याची पूण दोयेन आयकून घे म्हजें मागणें आनी सुफळ तें कोर. आमेन. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक देवा म्हज्या तारकां खातीर म्हजो जीव उरगडटा. आपले ल्हानवीक चाकुले ताणें दीस घाली. ओय आतांच्यान सगळ्यो पिकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें सर्व बलिश्तो पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती करतल्यान पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोड दोतल्यांक दुस्पटायता. पदवेदरांक तो सदरावयली शेवटिता. इणोलक्यांक कुंचुपाता. भुकेल्ल्यांक तो बऱ्या बऱ्या देण्यांनी बोदता. ग्रेस्तांक रिकाम्या हातींनी परत धाडटा. अब्रामाक आनी ताचे सोस्ती खातीर सर्व काळाक आपल्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकुळचे ताणें मुगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकरांक शरणां घेतलो.
मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदा सदाकाळ आमेन मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदा सदाकाळ आमेन मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदा सदाकाळ आमेन आर 35 संस्कारा कितल्या वाढत्या साष्टांगीत नमन कोता सोडून दिवन आदल्यो रिती सेवा दोन नवो दोता सोयमाचे विजय आमचे घुस्पटा गुटा मुखार निर्वाणो आमचो बाबाय सोय मोरते विशोय दिना प्रितीच्या बापाक आमच्या जोयतीवोन पुताताच्या मुरगोटून काजंतोनान वंदुया वाकालुया उपसल्या ताची मोदलो मोगाच्या पवित्रात्म्या संस्कार कोती बोनान मांदिवया सजना सजना तुवें ताका सुरगीचो उणो दिलोय सगळ्या सोडाचो उडो मागुया देवा एका ओजापाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुजे कश्ट मरणाचो उगडास घडोवन दवरला तूं तुज्या मासा रक्ताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करून आनी ह्या वरवीं तामणासरांची सोडवणेचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर तुमचो जी येता राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक